डिस्कशन हांव जेन्ना विरेश बोरकारा कडेन डिस्कशन्स करून आयलो ताची स्वताची डिमांड आशिल्ली की ताज्या मतदारसंघातले हाज्या रिलेटेड जे प्रोजेक्ट आसा ताच्या संदर्भात जे प्रोविजनल दिलां फायनल दिलां ताच्या संदर्भात सरकारान परत विचार करचो किंवा ते रिवोक घेवचे अशे वेगवेगळे डिमांड आसले. हांवें ताका थंयसरूय सांगलेलें तेन्ना ओके की बाबा प्रोविजनल आसा ताजो डेफिनेटली म्हणजे डिपार्टमेंटा कडेन उलयल्या उपरांत हांव कितें तें डिसिजन घेवपाक शकता किंवा प्रोविजनल आसलेलें आमी बंद करपाक शकता. फायनल दिला आसत जाल्यार तेजें अबेन्स दवरपाक शकता. ताजें म्हणणें आशिल्लें की रायटिंगान दिवचें आपल्याक हें तें. पूण हांवें मिनिस्टरा कडेन आनी म्हज्या CTP कडेन डिस्कस केलें की कितले केले आनी कितें केसीस त्यो. सर येदो व्हडलो बोवाळ चालू आसा तुमी मातशें सर एक सीएमाक मागीर डिसिजन जाल्लें आसा स्क्रॅप करा म्हणून तुमच्या घराचे आता सीएमाकडे मीटिंग झाली सर किती डिस्कस झालं आव्हानं दिले लोकांनी किती करतले तुम्ही आता तुम्ही सांगलेले 45,000 लोक हाडटले म्हणून सो सीएमा बरोबर किती डिस्कशन झालं 39 चे डिस्कशन जाल्लें आसा प्रोटेस्टा बद्दल कायच रिप्लाय दिना तुम्ही सीएमा बरोबर किती डिस्कशन झाले सर डिस्कशन सो फुडले तुमचे कितें प्रोजेक्ट आसता पळय कशें आसा एबियन्स इज नॉट द सोल्युशन आनी आमी हें पयलींय सांगलेलें आनी जो मुवमेंट स्टार्ट जाल्लो तितून आमी क्लियर कट मेन्शन केल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय आसलें. जेन्ना आमी शानंद्र मतदारसंघाचें पळयतालीं तेन्ना आमी स्ट्रेट फॉर्ड जाल्लें की रिवोकेशन जावपाक जाय आनी आमच्या लोकां कडेन आमी जेन्ना विचारता लोकूय आमकां तेंच सांगता की रिवोकेशन जावपाक जाय बिकॉज एबियन्स हेच्या पयलू अशें करून एबियन्स म्हणून एक प्रोजेक्ट सानंद्र मतदारसंघांनी हें केल्लो तेजे नंतर तो थोडे तेंप बंद उरलो प्रोजेक्ट आनी मागीर परत चालू जालो. सो अशें एबियन्सान दवरितलें म्हणून सांगलें आनी मागीर फुडें समज चालू केलें जाल्यार इट इज सिमिलर लायक आमकां आतां सद्याक थंड करपाचें आनी मागीर जाय तशें प्रोजेक्ट चालू करपाचें. सो इट इज क्लियर की रिवोकेशन जो डिमांड घातलेलो तोच आमी क्लियर केल्लो. मेंबर असल्या कारणान तेजे कडेन वचून उलोवप आनी म्हजे कडेन जे बेस्ट कितें पळय आसा तें ताका हांव कन्वे केलां तें हाका कन्वे केलां कळ्ळें न्ही. तो मेंबर म्हणून कन्वे केला बाकीच्यो गजाली ज्यो सरकार म्हणून ज्यो करपा जाय त्यो ताका सांगलां. तुका दिसता समज म्हाजें इंटरवेन्शन आनी हांवें सरकारा कडेन उलयलें काही गजाल जाता जाल्यार तेवूय उलोवपाक तयार आसा तर तूं म्हाका सांग तेणें म्हाका एक लेटर दिलो. फाल्यां आमचें कशें आसा फाल्यां आमची बिजनस एडवायजरी कमिटीची मिटींग आसा. त्या मिटिंगेचो वन ऑफ द मेंबर जो प्रेसिडेंट तो विरेश गांवस तेवूय सांगलें तूं फाल्यां ती मिटींग एटेंड कर. त्या मिटिंगेक कितें विशय कितें आसलें म्हण परत समज तुवें धरण्याक वचपाक जाय परत धरण्याक वच. त्या मिटिंगेकच समज तूं येयलो ना तूं कांयच मांडलें ना न्ही जाल्यार तें कांय रिपोर्ट जाल्लें एक्शनान आनी ताजे नंतर मागीर तेजे जो अधिकार आसा हावजान ते हांव ताका सगळ्या मेंबरांक इक्वल दितलो ऑपॉर्च्युनिटी त्या प्रमाण ताकाय इक्वल ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. आनी सकाळ समज तेणी एक हाफ एन अवर डिस्कशन मागलें हे सब्जेक्टाचेर उलोवपाक आतां अलाव करतलो बाबा ह्या पर्टिक्युलर त्या तूं हाफ एन अवर डिस्कशन अलाव केलें. मजगती आमदार विरेशाक TCP ऑफिसांतल्यान ओडून भायर काडपी पुलीस निरीक्षक विजयकुमार चोडणकर आनी 2 पुलीस कॉन्स्टेबलांक रिझर्व्ह पुलिसांत बदली केल्या. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.